नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजाचो आनी उपकार. तुमकां येवकार दितानाच आज आमचे बरोबर आमचे गेस्ट आसात ते आसात डॉक्टर औदुंबर नेताळकर, गोंयचे नामनेचे सिनियर कन्सल्टंट न्यूरोसर्जन, जांच्यांनी फक्त गोंयानच न्हय तर गोंया भायरूय तांचो खूब प्रवास आसा आनी एक असो मनीस जांचो ब्रेन मायंड हाचे बरोबरच योगा मेडिटेशन ह्या तरेकवार साबार विशयांचेर अभ्यास आशिल्लो जाणकार मनीस. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. नमस्कार. तेन्ना आयचो विशय आसा तो व्हेरी इंट्रस्टिंग आसा. वी हॅव बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिजीजीस मॅनेजमेंट कॅन्सर हे सगळे आमी खुबशे फावटी उलयल्या. आज आमी उलयतना डिजॉर्डर्स ऑफ मायंड आनी ब्रेन रिलेटेड टू स्ट्रेस म्हणजे स्ट्रेसा संबंधीत जावपी मनाची आनी बुद्धीची आनी ब्रेनाची दुयेंसां म्हणजे मेंदूची हाचेर उलया. डॉक्टर म्हाका सांगा विच आर द कॉमन डिजॉर्डर्स विच कम इन दिस कॅटेगरी? Commonest disorders related to stress are migraine, headache, दूसरे depression, तिसरे anxiety, neurosis, आणि चौथे पांचवे जर म्हणत आमी hypertension, blood pressure and diabetes. ही 5 डिसीजीस आसा ती very common आणि aggressive अशें म्हणतात कारण they can take any turn. Yeah, they can take any turn and they can destroy your lifetime. बरोबर. डॉक्टर आता आम्ही हालींच जशें तुमी सांगलें मायग्रेन म्हणजे अर्धशिशी किंवा एके सायडीक तकली फोडप. And off late, what I have seen, it is very common among youngsters. Yes. Is it related because of the stress, because of the lifestyle, or what is exactly the cause? Yes, the main important cause in youngsters is not much stress. It is the diet and the unhealthy lifestyle. Achha. Intake of lot of junk food. I see. And sauces or bottled products which full of chemical elements. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी खर्च्यांनी सगळ्यांनी हाचो प्रोग्राम आयकपाकच वी आर टेकिंग अ व्हेरी ब्युटिफूल टर्न. आय एम नॉट सेइंग अ यू टर्न. कारण जे आमी दिसपट्ट्या जिणेंत खाता सवरता ताचे कशे जिवनाचेर परिणाम जातात, मनाचेर जातात, बुद्धीचेर जातात, मेंदवाचेर जातात हाचे आमकां विस्कटान म्हायती दिता एक असो जाणकार मनीस जो जगभर फिरला अशें म्हणू शकता. डॉक्टर होच विशय मातसो फुडें व्हरतना म्हाका सांगा की हाव दीस अफेक्ट्स अवर मायंड म्हणजे मायंड किंवा ब्रेन when it comes to migraine or anything related to mind? See, whenever you have some nagging problem like a headache or depression, anxiety, it affects everybody around us. Barabar. You are working and you are in an office, you are in a school or in a college. Correct. You would pass on that stress related to the disease caused by the stress, and you cause stress to other people. Absolutely. Absolutely. So this is what is very tricky about these illnesses, that they just spread and they create a problem to you in day-to-day living. बरोबर. म्हाका दिसता म्हणजे हे खूब हमेशा म्हणटात की म्हाका भात दिवं नाका मागीर तकली फुट्टा अशें म्हणटा. म्हणजे घरांतलो मनीस जावं शाळेन जावं स्कुलान जावं किंवा खंयचोय टिचर वॉट एवर कॅपेसिटी तुमी काम करतना हो जेन्ना सादी हेडेक आमकां सुरवातीक सादी दिसता पण जेन्ना ती परत येवपाक लागता तेन्ना इट इज बिकम अ न्यूसेन्स म्हणजे ही खरीच त्रासदायक ठरता आणि हाचेर तुमची प्रोडक्टिविटी सुद्धा अफेक्ट जाता, कमी जाता आणि तुजी रिलेशनशिप सुद्धा अफेक्ट जाता. बरोबर. विथ युअर पार्टनर, विथ युअर चिल्ड्रन, विथ कलिग्स इन द ऑफिस, एल्सवेअर. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर आता तुम्ही वाय आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन की तुम्ही बरीचशी वर्सां युकेक आशिल्ले, तुम्ही भायर इतक्या देशांनी प्रवास केला, इतक्या देशांनी तुम्ही शिकल्यात, तुम्ही आपले अनुभव शेअर केल्यात. तर आमची लायफस्टायल मॉडिफिकेशन जे आसा आज आणि थंयचे लायफस्टायल मॉडिफिकेशन, आय एम टॉकिंग मॉडिफिकेशन, इज इट गोईंग इन पार? कारण थंयचे लोक आजकाल योगाकडे वळूंक लागल्यात. आमी अजून तांकां आमी योगा म्हणजे हें कितें युजलेस अशें पळोवपाक लागले. करेक्ट. म्हणजे काल पर्यंत आमकां हे सगळे बर्गर पिझ्झा हे काल खबर नाशिल्ले. आता हे सगळे इट हॅज बिकम अवर लायफस्टायल, इट हॅज बिकम अ डेली रुटीन. हाचेर तुमचें भाश्य जाय. The main important thing, आणि हांव गेलो भायर 1991. बरोबर. आय केम बॅक इन 2003. म्हणजे जवळ जवळ हांव गोंयचे भायर गेलो तेन्ना 23 वर्सांचो आशिल्लो आणि परत आयलो तेन्ना 46 वर्सांचो जालो. बरोबर. डबल. सो आय हॅव सीन लायफ इन इंडिया अँड आउटसायड अब्रॉड. आणि yoga is widespread in US, UK and European countries. Barabar. For last not 10-15 years, for last 50 to 70 years. Absolutely. And when we were growing up here, growing up, 16-15-year-old, when we were excelling in studies, we wanted steady mind. There was no yoga guidance. Absolutely. So when I went in 1991, first I started in Dubai.
And then when I went to UK, I did full 10-day course Vipassana. And in that 100 students were there, only I was Indian. 99 were Europeans and Americans. So they were really happy that somebody from India has come to attend the classes. So from there, it has now come to India. It is imported, in fact. That now we have lost touch with our reality, but they have made it aware of this. Their top football players, cricket players, and so many people, in order to maintain focus, they do yoga and meditation. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही सांगताना एक महत्वाची गोष्ट हांव वॉट आय कॅन म्हणजे कन्क्लूड इज दॅट की आमच्या म्हणजे जंय पिकता थंय विकना अशें म्हणू शकता. आमच्या लोकांक आमच्या ह्या ज्या शास्त्राची माहिती ना, करून घेवपाची इच्छा ना, आनी दे कन्सिडर इज अ सबस्टँडर्ड. बरोबर. वेर एज युरोपियन कंट्रीज, भायले देश, हांकां जे चिकित्सा आसा तांच्यांनी ह्या सगळ्या विज्ञानाचो आपल्या जिणेंत आस्पाव करून घेतला. कारण हे म्हणटाना अशें म्हणटा की खुबशे इवन वी हॅव गॉट बेस्ट प्लेयर्स लायक सतार, तबला, हे सुद्धा लोक सगळे भायर वतात. योगा टीचर भायर वता, आणि कोण नवो स्पिरिच्युअल मास्टर ही लायक्स टू गो अब्रॉड. कारण आमच्या लोकांना त्याची व्हॅल्यू ना. आणि आमच्या लोकांक एक सांगपा कारण म्हणजे तूं दोतोरा कडेन गेलो तांकां टॅबलेट दिवना जाल्यार तुवें ट्रिटमेंट करूना. तांकां जर ही हॉलिस्टीक थेरपी सांगली, योगा, मेडिटेशन आनी आपली एनर्जीज आपल्याक कशी बरी करता हे सांगत जाल्यार तांकां पटना. आनी तो तूं टॅबलेट दिना जाल्यार तो तुजे कडेन पडटा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. ताका टॅबलेटूच जाय आसता. आनी सेकंड ही डजंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. तूं ताका डायट करनाका, म्हणजे करपाक सांगनाका, योगा सांगनाका, ताका एक्सरसाइज करना, तूं ताका टॅबलेटी दी. 10 घेतलो तूं टॅबलेटी, but he will not take part into any of these activities. Doctor, since you have learned so many techniques and so many other factors related to yoga and meditation, म्हाका सांगता चक्रास जे आसा की ताचो कितें रिलेशनशीप आसता with our health and how it is affected, if at all? Yeah, exactly. We have 7 chakras in our body, right from base to the top of the head. म्हणजे आणि एव्हरी चक्रा आमचे आसा. आता तुम्ही रिसर्च केलं तातून सापडला की एव्हरी चक्रा इज रिलेटेड टू वन एंडोक्राइन ग्लँड, डक्टलेस ग्लँड म्हणतात ती. ती एंडोक्राइन ग्लँड हॉर्मोन सिक्रेट करता. सो ऑल द 7 चक्रास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हॉर्मोन सिक्रेशन. आणि हॉर्मोन सिक्रेशन जाल्ल्यान तुका जर स्ट्रेस जर आसत, दीस चक्रास आर लायक स्टेप डावन ट्रान्सफॉर्मर्स in our body. And the main energy is the prana energy which we get from the sun. I see. That's why if there is no sun, like in UK and all, people go into depression. Sun is our living God. We cannot survive without it. So this sanatlan amka ti prana energy meita, and through these 7 chakras it get distributed into all the channels to vitalize our body. बरोबर. सो इन शॉर्ट इट इज बॅलन्सिंग फोर्सीस. सो हे बॅलन्स जर करता जाल्यार हे 7 चक्रा योग्य पद्दतीन जेन्ना काम करतात तेन्ना एक मनीस पुराय जीवनाचो आस्वाद घेवं शकता किंवा ही कॅन लिव अ हेल्थी लायफस्टायल. बरोबर. मातसो डॉक्टर जेन्ना आमी अशें उलयता आनी एक खूब आसा की मेडिटेशन हाचो कितें रिलेशनशीप आसता की आमकां खूब जाण म्हणटा की मेडिटेशन करपाक जाय, बट प्रॅक्टिकली वी से ना. आतां कितें आतां मोस्टली लोकांक रॉंग इम्प्रेशन आसा मेडिटेशन म्हणजे दोळे बंद करप. बरोबर. सो आनी मागीर थोडे न्हिदूनय बी पडटात. करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सर मेडिटेशन आनी न्हिदे भितर फरक कितें आसा? न्हिदे भितर आमकां अवेरनेस नासता. मेडिटेशन वी आर डीप इन स्लीप विथ अवेरनेस. आय सी. दॅट इज द डिफरन्स. आमकां न्हिदल्यार सुद्दां तूं उठ्ठकी बरें फ्रेश दिसता पळय. करेक्ट. पूण तुका जर अवेरनेस आसत, मेडिटेशन मेक्स यू डीप स्लीप विथ अवेरनेस. आनी वॉट इज मेडिटेशन? फर्स्ट इज वी हॅव टू गो बियॉन्ड बॉडी. You should not feel body. So 5-10 minutes you go into that. After that, second thing, mental activity. You have to go beyond mental activity. So body, mind, that means your thoughts should be zero in course of time. And spirit. Body, mind and spirit. Once we go beyond the body and mind, you are one with the spirit. You are one with the universe. Your energy is actually energy of the whole universe. Cosmos. Like there is a pot. We are like a pot. And there is a space inside the pot. बरोबर.
आमी कितें म्हणटा that space or water is inside the pot. It is not like that. That space actually is in communication with entire space. Absolutely. Boundary only is made by the pot. If you break the pot, where does the space go? It does not go anywhere. In the same way, when a person dies, his prana doesn't go, his soul doesn't go anywhere. It is one with the united with the cosmos and remains there. Only our body disappears, and we take another birth out of ignorance, thinking that I am my body. I am not my body. I am that. I am that means Tatvamasi. Tatvamasi. किंवा अहम ब्रह्मास्मी. Aham Brahmasmi. Yeah. So we are Brahman basically. Correct. We have not recognized it and you have not realized it. So we are out of ignorance. We spoil our life. बरोबर. So basically we are not the bodies which have taken the spirit, but we are the spirits we have taken the body. Which have taken Correct? the body, correct. So ह्या पद्धतीन जर आम्ही स्वतःच्या जीवनाकडे पळयलें जाल्यार आमकां एक वेगळोच आयाम आमच्या जिवनाक येतलो. आणि ॲडव्हान्टेज कितें आसा फक्त इट इज नॉट अ मेंटल एक्टिविटी आय एम दॅट म्हणून ती हय. जप करून उपेग ना यू हॅव टू फील इट. करेक्ट. Once you reach that stage, miracles will happen in your life. You don't have to find solution to any problem. The universal energy finds solution to you. Oh. You sleep with a problem at night, you will wake up with the solution next day. Oh. That how powerful, and I have personally experienced this. If I cannot solve my problem, I just go to sleep and next day I get the answer. You don't have to do anything. Only miraculous things happen because your energy is a divine energy. अच्छा. God, you don't have to look outside. He is inside. You have to only realize it. Self-realization. बरोबर. म्हणजे हो देव किंवा म्हणटा हे वेगळे अस्तित्व न्हय तर स्वताच्या भितरल्या देवाचो आमी साक्षात्कार जावप किंवा आत्मसाक्षात्कार जावप Correct. इज इट सेल्फ रियलायझेशन ऑफ गॉड अँड दॅट चेंजीस युअर फूल मायंडसेट. Correct. आणि ह्या नदरेंतल्यान जर आमी जिवनाकडे पळयलें जाल्यार एक वेगळेच म्हणजे तुमचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले आनी आयुश्यांतले बरेचशे म्हणजे कटकटी मोकळ्यो जातल्यो अशें म्हणपाक हरकत ना. डॉक्टर म्हाका सांगा ब्रिथींग एक्सरसायजीस हाचो कितें रिलेशन आसता? ब्रिथींग एक्सरसायजीस कितें आसता 2-3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आसा. एक चक्रा आणि आमचे ब्रिथींग एक्सरसायजीस म्हणजे कितें अवर ब्रेथ इज एंटरिंग अवर बॉडी अँड गोईंग इन टू ऑल चक्रास अँड नाडी चॅनल्स वायटलायझिंग अवर बॉडी. The breathing exercises asat te ani yogic breathing exercises. Whenever the air column moves in the pharynx, larynx, it hits the base of the head. Our brain sits on our soft palate I see. and hard palate. Yeah. Because our palate is here, our mouth is here, brain is sitting there. So these vibrations of prana and your air column hits the pituitary gland. Oh. Secreting, because of the CSF vibrations reaching the pituitary gland, there are 8 to 10 hormones secreted. So these are secreted into the circulation in the brain. There are something called as feel-good hormones. बरोबर. Dopamine, endorphin. Endorphins, Yeah. हे लोक ड्रग ॲडिक्ट बी असतात ते भायल्यान घेतात. So that is temporary bliss. करेक्ट. ते बंद झाले की मागीर ते चवता येता आपल्या जाय म्हणून. बरोबर. This is a permanent bliss to you. You stimulate these hormones internally, they are available to you. बरोबर. Now today I get up at 3:30 in the morning. For last 5 years, nobody will get up at 3:30 in the morning if he has got nothing significant to do. Correct. But this has become my addiction now, that I have to have that internal endorphins and dopamine into my system so that I feel blissful and happy. करेक्ट. म्हणजे ही जे तुमकां बरें दिसपाची जी सगळी एनर्जी जी लेवल्स आसा ते स्वता भितरच सिक्रेट जाता, ते स्वताच क्रिएट करू शकता, स्वता ताचो आस्वाद घेवं शकता. यू डोंट डिपेंड ऑन अदर थिंग्स. Absolutely. सो बेसिकली हो जो आत्मसाक्षात्काराची जी भावना आसा ती ह्या ब्रेथांतल्यान आमी मेळूं शकता. बरोबर. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगात की आमी जेन्ना खूब फावटी म्हणटा की हे हॉर्मोन्स की आज्ञा चक्र किंवा हे जे पिट्युटरी वॉट इज द को रिलेशन म्हणजे कितें आसा संबंध जाल्यार वॉट इज दॅट? या टॉप 2 आमची चक्रास आसा न्ही. सहस्त्राधार आणि आज्ञा चक्र. सहस्रार टॉप ऑफ द हेड, ajna is in the center. Now these are related to both pituitary and pineal gland. Pituitary gland is the gland which is managing our day-to-day body with all the 8 to 10 hormones. Whereas pineal gland is our gateway to the heaven. Oh. Yes, pineal gland contains 7 to 8 layers of cells which are exactly identical to your cells in your rods and cones in the retina. So it has got light sensitive cells.
So what happens whenever we do meditation and all, if you see red light, blue light, so many lights we see, बरोबर. they are coming from the pineal gland. Oh. It is active, and because of secretion of the melatonin and other hormones, you get a blissful feeling, and there is no depression happens to you. In fact, treatment of depression is you give the medicines which exactly supply this dopamine and other thing which you secrete yourself in your body. बरोबर. So no need to take antidepressants. करेक्ट. म्हणजे जर तुमच्या घरान समजा तुमकां एक लाडू खावपाची इच्छा आसा आनी घरान डब्यान लाडू आसा, भायल्या शॉपार वचून कित्याक घेवपाचें? गरजच ना. यू डोंट नो इट इज हाव इट इज क्रिएटेड, म्हणजे मे बी अनहेल्दी, अनहायजेनिक. वेरी दिस इज इन फ्रंट ऑफ युअर आयज. युअर मदर हॅज मेड इट फॉर यू. आणि ते दॅट इज अवेलेबल ऑल द टायम. करेक्ट. घरातलो लाडू फाल्यां ना जाल्यार तूं गेले रेस्टलेस जाला, तूं केन्ना मेळटलो काय हें तुका ऑन द स्पॉट यू सिट क्वायटली, क्लोज युअर आयज एंड इट इज अवेलेबल टू यू. So it is easily available 24/7. Yes. And you had to explore it within yourself. Yeah, correct. Yeah. So ते म्हणजे तुझे आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकल अशी, हे जे संत तुकाराम म्हणतात त्याची अनुभूती म्हणजे हीच असतेली. बरोबर. हे तुझेच कडे सगळें आसा आणि तुका भायर वचपाची गरज आणि सोदपाची गरज ना, भायर वचपाची गरज ना. सो म्हणतात ना की हे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडान आसा ते तुझ्या पिंडानूच आसा, फक्त यू हॅव टू एक्सप्लोर इट. आमी कितें जालां, आमी वी हॅव बीन सो मच एंगेज इन टू ह्याच्या फाटल्यान धांव ताच्या फाटल्यान धांव, हें करपा जाय, म्हजें हें टार्गेट, म्हाका भुरग्यांक हें वी हॅव लॉस्ट अवर बेरिंग्स. वी हॅव लॉस्ट अवर बेरिंग्स. आमकां भुरग्यांनी हें करपा जाय, म्हज्या बायलेन हें करपा जाय, म्हज्या आवयन हें करपा जाय, एवरीथींग वी आर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीबडी. बिकॉज इट इज आय इगो, आपूण करता म्हणून. तूं आनी हांव काय करना. When you are born, it is not in your hand. When you are going to die, it is not in your hand. So how can in between anything be in your hand? बरोबर. You concentrate on this point. बरोबर. So you have to let divine do its. You should not interfere in it with your petty mind and narrow mind. बरोबर. We have to just develop faculties to know that things are happening to me automatically, and I will go by the flow, not against the flow. बरोबर. सो हे कळटान डॉक्टर आनी एकदा सिन्स म्हणजे इनफॅक्ट आय एम एन्जॉयिंग मोर दॅन एनीबडी. आय डोंट नो वॉट पीपल आर एन्जॉयिंग. होपफुली दे आर एन्जॉयिंग. Oh, thanks. पण हांव अशें म्हणटाना तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता की आमी जेन्ना म्हणटा की देर आर वेव्स लायक अल्फा, बिटा, थिटा, हे ज्यो ब्रेन वेव्स असतात ताचे आनी आमचे हे जे प्राणायाम किंवा हे जे आमचे मेडिटेशन हाचो कितें कोरिलेशन आसा? आनी इन काय म्हणटात की न्हिदपाक गेलो काय युअर अमके वेव्स, डेल्टा वेव्स. बरोबर. सो डेल्टा वेव्हचे प्रॉमिनंट. सो वॉट वेदर वी आर इन मेडिटेशन तेन्ना मेडिटेटिव्ह स्टेटीन हे ॲक्टिवेट जाता आनी हाऊ इट कम्स इन पिक्चर? नो, कितें आसता, आमची नॉर्मल वेकिंग स्टेट आसता न्ही, दॅट इज बिटा वेव्स. The beta waves म्हणजे आमचे restless mind and monkey mind is shown in beta waves. Now if music and all is put, then the alpha wave comes and you are very sort of blissful and everything is going well, you enjoy it. But when you are in deep meditation, the brain is at rest, it is delta waves. I see. So if you do my EEG today and I am meditating 1 hour, 1.5 hours, you will see maximum delta waves. So you are sleeping but with awareness. So it is a peaceful and calm mind. So delta waves correspond to meditative state of mind. So हे जर डेल्टा वेव्स आमी ॲक्टिवेट करतले जाल्यार मेडिटेटिव्ह स्टेट इज द ओनली सोल्युशन or what is how to? There is no other way to affect your brain waves except meditation. अच्छा. सो मेडिटेशन म्हणजे जर फॉडी सगळे जाण जे सांगतात ध्यान करा ते हेच. बरोबर. आता ते प्रूव्ह जाला. करेक्ट. सायंटिफिकली. करेक्ट. सो नाव इट इज नॉट दॅट म्हणजे ध्यान करा तुम्ही प्रेशर नॉर्मल येतलो, डायबिटीज करणं अशें न्हय. तर डॉक्टर सांगता की ही एज अ प्रूफ की बाबा ही तुजी वेव ॲक्टिवेट जाली, ही तुजी वेव EEGचेर दिसपाक लागली, म्हणजे यू आर इन दॅट स्टेज आणि यू आर इन अ पीसफुल ऑर काम फेज. लेस स्ट्रेस, मोर इम्युनिटी. आणि लोक म्हणतात आपल्याला काय प्रॉब्लेम ना, आपण आपल्या हाजी काय गरज ना. पण हांव कितें म्हणटा, तुका प्रॉब्लेम जाता करचे परस पयलींच कित्याक करना? बरोबर. तो बायले घेवन येता, बायलेक एडवायस केला म्हणजे दोगी जाण करा. तागडेन जर बॅलन्स आसत जाल्यार घरा कडेन बरें वातावरण आसतलें. सो आय पुश हिम दॅट वे, अदर पीपल ऑल्सो, सो दॅट ती दुयेंस जातकीर करता, तूं दुयेंस जावचे पयलीं कर, विच इज अ बेटर वे टू डू प्रिव्हेंटिव्ह. करेक्ट. आणि तशें पळोवपाक योग जो हो शब्द आसा त्याचे अर्थ आसा की इट इज युनियन. म्हणजे शरीर आणि मन हांचे युनियन जावन हो योग. बेसिकली आता योगा म्हणटात विजिकला इट इज योग. हो योग आणि हो संयोग जावप हे खूप गरजेचे असता. त्या दृश्टीन मनाकडे आणि शरीराकडे हे दोन वेगळे एस्पेक्ट धरून असताना दोगांयचो योग जावप आणि दोगांयचे युनियन जावन कनेक्टिंग टू द कॉस्मोस इज द अल्टिमेट गोल अँड पर्पज ऑफ लायफ. बरोबर डॉक्टर? मग सांगा, जेन्ना आमी तुम्ही आता भारतानय पळयल्या आणि भायल्या लोकांक पळयल्या,
तर तांचो ह्या सगळ्या दृष्टिकोन कसो आसा की वॉट इज देअर अप्रोच टुवर्ड्स ऑल दीस म्हणजे योग दे आर फॅसिनेटेड बाय योग. आमचे लोक तेका कांय न्ही अशें मानतात, पूण इफ दे नो दॅट यू आर डुईंग योगा एंड ऑल, दे वील कॅच युअर फीट. They will touch your feet and say that you are my guru, teach me something. So they are crazy after this because they have seen the life which is other side. So now they want to come back home. बरोबर. We were at home, now we are outside. Correct. So for us, we have not realized that we need to go back. Correct. They have realized much earlier than us. Correct. म्हणजे in fact one of my gurus used to say आ अबलाउट चले. So आ अबलाउट चले म्हणजे थंयच्यान आयला थंय परत वचपाची तयारी करप किंवा त्या मार्गाक लागप किंवा ताची जाणविकाय दवरप हे सुद्धा एक महत्वाचे भाग. जर तुमकां आपले डेस्टिनेशनच खबर ना जाल्यार तुमी खंयच्या बसीन बसता. बरोबर. आणि जस्ट म्हणजे एअरपोर्टार किंवा बस स्टँडार हांगा ते पासय वेवर्ड लिव्हिंग जालें. ताका काय म्हणजे ना तूं आतां मडगांवच्या बसीन बसला, मातशें पणजेच्या बसला, मातशें बेळगांवच्या बसला, अर्थ ना. सो तुका तुजें डेस्टिनेशन खबर आसपाक जाय आनी हें डेस्टिनेशन तुमकां एकदां कळ्ळें काय तुमचो हो सगळो प्रवास सुकर जाता. बरोबर डॉक्टर? म्हाका सांगा ह्या सगळ्यांचो आमी जेन्ना डिजीजीस म्हणटा, वेदर कॉमनली जशें तुमी सांगलें मायग्रेन हाचे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजीस आसूं शकता लायक सी ब्रेन ट्युमर किंवा आनी खंयचे, हाचे कितें कोरिलेशन आसूं शकता? युजली मायग्रेनचे ब्रेन ट्युमराचे कोरिलेशन म्हणजे मायग्रेन जाता की ब्रेन ट्युमर जाता अशें नासता. पूण मायग्रेन ज्या लोकांक आसता तांचो सगळ्याचो स्कॅन करचो पडटा, कारण एटलिस्ट 10% लोकां भितर ट्युमर सांपडटा. सो इट बिकम्स लायक अ रेड हेरिंग. तूं फसता मायग्रेन म्हणून. बरोबर. आनी 10 वर्सांनी तो स्कॅन केला येदो व्हडलो ट्युमर सुद्दां म्हाका मेळ्ळा ब्रेनाक. तर मायग्रेन हेडेक बी आसता तांकां वेळोच वेळ तांचे इन्व्हेस्टिगेशन करून ट्रिटमेंट घेतलो बरो. बरोबर. सो हाचो एक म्हत्वाचो निश्कर्श असो काडूं शकता की योग्य वेळार डॉक्टरा कडेन वचून डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार फॉलोअप करप खूब गरजेचें. जस्ट डोंट गो बाय ना मायग्रेन आसा ताका. आपले खूब वर्सां मायग्रेन आसा. खूब वर्सां मायग्रेन आसा. पूण आमी पळयल्या मायग्रेन 10-15 वर्सां आसत जाल्यार भितर ब्रेनात चेंजीस जाता. हय, देर आर वॅक्युलेशन इन द ब्रेन. डॉट्स असतात. दॅट मीन्स ब्रेन गेट्स अफेक्टेड इवन विथ मायग्रेन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम अँड यू कॅन गो इन टू डिप्रेशन अँड अदर इस्किमिक प्रॉब्लेम. बरें डॉक्टर, तुमी डिप्रेशन म्हटलें, हांव तो परत डिप्रेशनाचेर येता. डिप्रेशन किंवा एन्झायटी हांचे कितें ब्रेनाक कोरिलेशन अशें तुमकां चेंजीस दिसून येवं शकता किंवा आसता तशें? ना, युजली एन्झायटी आनी डिप्रेशन हातून ते मॉलिक्युलर लेवलाचेर आसपाक शकता. पूण आमकां तातूंत कांयच एक्सरे जावं स्कॅनाचेर, MRI, CT स्कॅनाचेर कांय सापडना. पॅट स्कॅनाचेर सुद्दां कांय सापडना, कारण ते इट इज मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल. देर इज नो एनाटॉमिकल चेंज इन द ब्रेन. इट इज चेंज इन टू द न्यूरोट्रान्समिटर्स. सो यू वील नॉट बी एबल टू सी देम ऑन स्ट्रक्चरल इमेजिंग. बरोबर. डॉक्टर, आनी तुमी एक न्यूरो ट्रान्समिटर सांगला. म्हाका हांव खूब फावटी अशें म्हणटा की अशी वेळ येवं शकता की बेसिकली एखादो मनीस दोतोरा कडेन कित्याक वता, तकली दुखता म्हणून, पण फाल्यां समज अशें आमी एक वखद काडलें ताका न्यूरो ट्रान्समिटर की जे घेतकूच ताका बरें दिसता, ट्रिटमेंट जायना, बरें तो घेता तो म्हणसर बरें दिसता, तो घेता. सो दॅट वील कम इन टू पिक्चर टुमॉरो. दॅट एंटी डिप्रेशन्स आर दॅट ओनली. आमचे एंटी डिप्रेशन आसता दॅट इज रिप्लेसिंग डोपामीन. डोपामीन इज अ न्यूरो ट्रान्समिटर. I see. So we are taking it externally. You do meditation, yoga, internally it is flowing in your system. You don't need it. So this is the best way to do it. Why to get from external source? बरें डॉक्टर, आनी एक असो कॉमन प्रश्न सगळ्यांचो. म्हाका न्हीद सारकी पडना किंवा म्हजी न्हीद डिस्टर्ब जाता, आनी दिस इज अ कॉमन कंप्लेन ऑफ मेनी पीपल, दोज हू आर यंग, ओल्ड, वॉट एवर इट इज. हाचेर तुमचें भाश्य कितें? आतां रिसेंटली सुद्दां म्हाका एक डॉक्टर मेळ्ळा, तो म्हणपा 6 to 8 hours न्हीद मेळ्ळे शिवाय मनीस नॉर्मल उरना. आतां हांवें तुमचे कडेन डिस्कस केल्ल्या भशेन आमचे मेडिसिनां आतां कितलीं वर्सां जालीं, 40-45 वर्सां गेलीं, आमी केन्ना 3 ते 4 वरां वयर न्हिदूना. ट्रेनिंग जालें हय, न्हिदलें ना आनी आमकां तांची गरजूय भासली ना. अजुनूय आमचो ब्रेन शार्प आसा. हांव न्हिदता 11:15, 11:30 आनी उठ्ठा 3:30. हांव 4 वरां वयर म्हाका केन्ना न्हीद घ्या म्हणल्यार सुद्दां म्हाका पडना. तर हांव पेशंटाक सगळीं सांगता, तुका जितली न्हीद मेळटा तितलीच तुका जाय, आनी हाडपाचे प्रयत्न करूं नाका. मागीर तूं उठलो कितें अध्यात्म कर, कितें बुकां वाच, फिटनेस कर, जॉगिंग कर, असलें कितें कर. अशी अडेची न्हीद मेडिसीन घेवन रेस्टवेल घेतले, आनी कितें घेतलें, ती मेडिसीन ती न्हीद घेवप म्हणजे तूं ब्रेनाक ऑल्टर करता. 4 वरां सुद्दां तुका न्हीद पुरो, बस, इनफ. सो आय विल से इट इज लायक म्हणजे रादर दॅन गोईंग फॉर क्वांटिटेटिव्ह, टू गो फॉर क्वॉलिटी. क्वॉलिटी तुका न्हीद मेळची
आनी तुमकां सगळ्यांक बरें आरोग्य मेळचें. म्हाका आयचो विशय टोटली आउट ऑफ बॉक्स आशिल्लो. वी हॅव डिस्कस समथींग व्हेरी युनीक, व्हेरी रेअर, आनी हें तुमी सगळ्या तुमच्या दिसपट्या जिणेन आस्पाव करतले अशें आशा करून आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर मना काळज आसतना देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. नमस्कार. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमार घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना. अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें. गोंय सरकाराची करामत. एका मिनटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.